PLADS योजने अंतर्गत शेनवारा दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी 4 दिव्यांगांक खासा दुचाकी गाडयो दिल्यो। फाटली 20 वर्सां ह्या योजने खाला उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिव्यांगांक गाडयो वाटल्यो। अंदू 4 जाणांक ह्यो वाटल्यात आनी उरिल्ल्या 8 जाणांक येता त्या वर्सा भितर ह्यो गाडयो दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। ह्या वेळार उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत आनी उत्तर गोंय जिल्लो परिशद अध्यक्ष सिद्धेश नायक हाजीर आशिल्ले। टेस्ला मालक इलॉन मस्क हांणी भारत जो मेरेन टेस्लान तयार केल्ल्यो गाडयो भारतांत विकपाची मान्यताय दिनात, तो मेरेन भारतांत नव्यो गाडयो तयार करचे नात अशें सांगलां। फाटल्या वर्सभरांत भारतीय बाजारांत टेस्लाची इलेक्ट्रीक कार टेस्ला कडल्यान हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ले, मात आतां टेस्ला कार भारतीय बाजारांत हाडपाचो निर्णय इलॉन मस्कान स्थगीत केला। देखून भारतीयांचो टेस्ला इलेक्ट्रीक कारीची प्रतीक्षा आनीकूय वाडल्या। टेस्लान चीनान तयार केल्ल्यो गाडयो भारतांत विकच्यो न्हय अशी ताका मान्यताय लेगीत मेळची ना। ताणें गाडयो भारतांत तयार करच्यो आनी विकच्यो अशें नितीन गडकरी हांणी म्हणिल्लें। आंगणवाडी कामगारांची समस्या बेगीन ना सुटावो जावपाचे कारण हेर दुसरे कांय नासून मुख्यमंत्री आनी महिला बाल कल्याण खात्याच्या मंत्र्यां मदीं चालू आशिल्लें युद्ध देखून हो प्रश्न सुटावो जायना असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला। 8,000 करोडाची टाउनशीप गरज नासतना दुसरे राजभवन अशें वायफळ खर्च करचे परस सरकारांत लोकांच्यो मुळाव्यो समस्या पयलीं सोडोवच्यो असो सल्लोय अमित पाटकरान ह्या वेळार सरकाराक दिला। कर्नाटकाच्या द्विवार्षिक विधिमंडळ वेंचणुकेंत 7 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले। हातूंत लक्ष्मण सावदी, हेमालता नायक, एस केशव प्रसाद आनी सी नारायण स्वामी भाजपाचे उमेदवार एम नागराजू यादव आनी के अब्दुल जब्बर काँग्रेसीचे आनी जनता दलाचो हे 7 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले। हातूंत चडशे भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयल्यात। लडाखान 26 सैनिकांक घेवन वचपी भारतीय लष्कराची गाडी शोक न्हंयत पडली। ह्या अपघातांत 7 जवानांक मरण आयले। हातूंत 17 जिल्ल्यांतल्या विसापूर हांगच्या सुबेदार विजय सर्जेराव शिंदे हांकांय मरण आयले। सुमार 25 किलोमीटर पयस हो अपघात जाल्लो। लष्कराची गाडी सुमार 50 ते 60 फूट खोल शोक न्हंयत पडले। सगळ्या 26 जवानांक परतापूर हांगच्या 403 फील्ड हॉस्पिटलांत व्हेले। त्या उपरांत लेहच्यान परतापुराक सर्जिकल टीम धाडली। आता मेरेन सुमार 7 जवान भायर पडिल्ल्याची घोषणा केल्या। इतल्या मजगती ह्या अपघातान बाकीच्या जवानांक बरीच दुखापत जाल्ल्याचे कळटा। अपघाता उपरांत जवानांची सुटका करून तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केले।
मारोबा धारगळे वाठारांत 27 मायाक सांजे वेळार संतोष म्हापशेकार हांच्या घराक उजो लागून सुमार 80,000चे लुकसाण जालें. उजो लागिल्ल्याची खबर उजो पालोवपी दळाक मेळटाच दळाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धारगळकर आनी तांचे जवान घडणुकेचे सुवातेर पावले. तांणी रोखडेच उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. घराच्या फाटल्यान उदक तापोवपा खातीर उजो पेटयल्लो. तो सगळो कडेन पातळ्ळो आनी हाका लागून घराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी 4 लाखा परस अदीक मोलाचो म्हालवज वाटायलो. उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धारगळकार, चालक रामदास परब तशेंच यशवंत नायक, केतन कामुलकार, मयूर नायक आनी धनंजय वस्त ह्या जवानांनी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतिल्लो. देशांतलो एक म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्लो मोपा विमानतळ प्रकल्प 90% पुराय जाला आनी पयले विमान जुलयान ट्रायल म्हूण देंवतले. जाल्यार वास्तवीकपणान 1 सप्टेंबर सावन ह्या प्रकल्पाची विमान सेवा सुरू जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुख्यमंत्र्यान मोपा विमानतळ प्रकल्पाचे जाल्ल्या बांदकामाची आनी ताची तयारी अनुशंगान शुक्रारा मंत्रालयांत बसका घेतली. ह्या बसकेंत शेतकी मंत्री रवी नायक, विमानतळ प्रकल्पाचे संचालक शानबाग आनी प्रकल्पाचे कंत्राटदार GMR कंपनीचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. विमानतळ प्रकल्पाचे 15 ऑगस्टाक उक्तावण करपाचे आशिल्ल्यान ताची तयारी निमण्या टप्प्यांत पावल्या. फकत 10% काम उरलां जे जुनांत पुराय जातलें अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गुळेली वाठारांत फाटल्या 2 दिसां सावन उदक पुरवण जायना. म्हादय देगेर आशिल्ल्या उदकाचे पंप सध्या उदक ओडपाक असमर्थ थारल्यात. ताका लागून ताचो परिणाम उदका पुरवणीचेर जाता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण म्हादय न्हंय देगे वयल्या गांजे वाठारांत बांदांचे आडायिल्ले उदक सोडलां. ताका लागून न्हंयच्या उदकाची पातळी सकयल गेल्या आनी उदक ओडपा खातीर बसयिल्ले पंपांक ते ओडपाक मेळना. भौशीक बांदकाम खात्याचे उदका विभाग जंय उदक आसा थंय चर खणून पंपाच्या पायपां मेरेन उदक हाडपाचो यत्न करपाक जाय, पण सध्या तशी कसलीच हालचाल दिसना. ताका लागून आनीक कितले दीस गुळेलीच्या लोकांक उदका बगर दीस काडचे पडटले असो प्रश्न ह्या वाठारांतल्या लोकांक पडला. बांबोळेच्या फुटपाथा वयले गाडे काडल्यार जुनांत वर्स जातले. आदी वेंचणूक आयिल्ल्याचें कारण सांगून प्रक्रिया बंद केल्ली. आतां सगळे बांदून पुराय जाल्यात, पूण परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान ते बंद आसा. गाडे बंद आशिल्ल्या कारणान थंय सगळे तरेचे बेकायदेशीर घडणुको घडटात. तशेंच पावसान गाडेकारांक भायर धंदो करपाक मेळना. ह्या संबंदांत आमी भौशीक बांदकाम मंत्र्याक मेळटले. 8 दिसां पयलीं गाड्यांनी बसपाक परवानगी दिवंक ना जाल्यार आमी संप करतले अशें गाडेकारांनी प्रतिनिधित्व डॉमनीक हाणें सांगलें. शुक्रारा जाल्ल्या 680 चाचण्या उपरांत कोरोनाचे 20 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.94% जालां. खुबश्या दिसां उपरांत दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडलां. 15 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 106 पावला. तिसरे ल्हार सोंपल्या उपरांत दिसाक दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जाल्लें. एप्रिलांत दिसाक 5 ते 6 दुयेंती मेळटाले, मात आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. दिसाक 10 वयर दुयेंती मेळटाले. शुक्रारा एकाच दिसा 20 दुयेंती मेळ्ळे. मे म्हयन्यांत सगळ्यांत चड दुयेंती शुक्रारा दिसा मेळ्ळ्यात. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,740 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,802 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सध्या 106 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां सगळे दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतात. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण सध्या 98.40% आसात.
बायलांचेर जावपी गुन्यांवांचें प्रमाण गोंयांत वाडपाक लागल्यात. इतके आसूनय गोंय सरकारान गोंय बायल आयोगाचेर आयुक्त नेमूंक ना. जून म्हयन्या भितर जर बायल आनी भुरगीं खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन आयुक्त नेमलो ना जाल्यार आम आदमी पक्षाचो महिला फांटो मंत्र्यांच्या कार्यालया सामकार मोर्चा काडटले, अशी शिटकावणी प्रतिमा कुतिनोन दिल्या. शारांतल्या सगळ्या घरांचे जिओ मॅपिंग करपाचें काम सरकार कांय दिसांनी सुरू करतले, अशी म्हायती शार उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. फुडल्या 5 म्हयन्यां भितर हें काम पुराय जातलें. त्या उपरांत प्रत्येक नगरपालिके कडेन तांच्या वाठारांत घेवपी घरांची म्हायतीचो डेटाबेज आसतलो, अशी म्हायती दिली. जिओ मॅपिंग वरवीं लोकांक कसलोच अतिरिक्त कर पडचो ना. मात GIS मालमत्ता कर लागू करप काय ना त्या विशीं सरकार विचार करता, अशी म्हायती विश्वजीत राणेन दिल्या. शिंदोळकी हो एक वेवसाय आसून तो बेकायदेशीर न्हय, असो म्हत्वाचो निवाडो उच्च न्यायालयान 26 मायाक दिला. शिंदोळकेचे वेवसायाच्या कामांत हस्तक्षेप करचो न्हय, अशें न्यायालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या पुलिसांक आदेश दिला. फकत प्रौढ न्हय तर समंतीन शिंदळकी वेवसाय करपी बायलांक पुलिसांनी आदार दिवचो, तांकां शारिरीक त्रास दिवचे न्हय, अशें न्यायालयान म्हणलां. संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत सगळ्या मनशांक सामान्य हक्क मेळपाक जाय. स्वताच्या इच्छेन शिंदोळकेचो वेवसाय करप बेकायदेशीर न्हय, पूण शिंदोळकेच्या वेवसायाचो कोटो चलोवप बेकायदेशीर असो निवाडो न्यायालयान ह्या वेळार दिला. शारा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान टाउनशीप येवजण चालीक लायल्या. हाच्या अंतर्गत मोपा विमानतळाच्या लागच्या वाठारांत एक प्रकल्प राज्य सरकार उबारतलो, अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या प्रकल्पाक केंद्र सरकारां कडल्यान मजत मेळटली, अशी म्हायती शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. फोंड्या म्हालांत लेगीत अशा तरेचो प्रकल्प उबारपाक शकतात. फोंड्याचो आमदार रवी नायक हांणी ह्या विशीं विचार करचो, अशें विश्वजितान म्हणलां. काणकोणच्या विद्यार्थ्यांक केपें महाविद्यालयान वचपाक थेट बस सेवा कदंबा महामंडळान दिवची, अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी जनार्दन भंडारी हांणी कदंबा महामंडळाचे उपसंचालक निवेदन दिवन केलां. सकाळी 7 वरांचेर काणकोण ते केपें महाविद्यालया मेरेन वचपाक आनी दनपारा वेळार 3:30 वरांचेर केप्यां सावन काणकोणा बस सेवा दवरची, अशी मागणी ताणें ह्या निवेदनांतल्यान केल्या. फाटल्या साबार वर्सां सावन विद्यार्थी ही मागणी करीत आसात. मात हो प्रश्न सुटावो करपाक थळावो आमदार तशेंच कदंबा महामंडळ अपयश थारला, अशें जनार्दन म्हणटा.
गोंयांतल्या रस्त्यांचेर गाडयांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता ती उणी करपा खातीर न्हंय येरादारीचो मार्ग वाडोवपाचो विचार सरकारान केला. खोलायेन अभ्यास करून ताचेर योग्य तो निर्णय घेतले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. रस्त्या वयली येरादारी आनी ताण वाडिल्ल्यान तातूंत आवाजाचें प्रदूशण जाता. देखून प्रदूशण आनी रस्त्या वयली येरादारी कमी करपाचो हेत आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. दिवचलचे सरकारी केंद्रशाळेचे वर्ग ज्या सुवातींत भरतात ती पुलीस स्टेशनाची पोरणी इमारत आशिल्ली. ह्या इमारतीची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या इमारतीच्या पाक्यांची मोडतोड तर जाल्याच, वयल्यान ह्या इमारतींक हेडग्या गोरवांचो वावर वाडला. इमारतींत अस्वच्छताय निर्माण जाल्या. ताका लागून ह्या इमारतींत शाळेचे भुरग्यांचे वर्ग भरतले काय ही इमारत फकत एक गोरवांचो गोठो उरतली असो प्रश्न उप्रासला. कोविडाक लागून फाटली सुमार 2 वर्सां शाळा बंद आशिल्ल्यो. ताका लागून विद्यार्थ्यांक सद्याचे समस्याची जाणविकाय जावंक ना. जरी येता त्या शिक्षणीक वर्साच्यान शाळा सुरू जातकीच ह्या इमारतींतल्यान सगळ्या समस्यांक भुरग्यांक तोंड दिवचें पडटलें. केंद्रीय पर्यटन आणि बंदर राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मुरगांव बंदर न्यासाक भेट दिली. थंय तांणी नौकायान पर्यटनाचेर आनी पर्यटन वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान हेर प्रकल्पा विशीं चर्चा केल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. क्रूज बर्थ आनी हेर पर्यटनाच्या विकासा खातीर केंद्रान मुरगांव बंदर न्यासाक 125 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन आणि बंदर राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. वेवसायीक परवान्याचे वाडयल्ले शुल्क कमी करपाचो निर्णय पोरण्या महानगरपालिकेच्या बसकेन परतूनय हुमकळून उरला. हेर नगरपालिकेन तांच्या वाठारांत वेवसायीक शुल्क कशा पद्दतीन लागू केला तांचो नियाळ घेतले. तशेंच आनीक कांय दिसांनी खासा बसका घेवन ह्या विशीं निमाणे निर्णय घेतले अशी माहिती फोंडें नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी दिल्या. आयज जाल्ल्या नगरपालिकेच्या बसकेन फोंड्यां नगरपालिकेचे क्वॉट्स सोपो टॅक्स तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. प्रतिकूल परिस्थितींक लागून कितलेशेच दीस एकाच सुवातेर आशिल्ल्या पावसाक परतून गती मेळ्ळ्या. फुडल्या 24 वरांत मॉन्सून दक्षिण अरबी दर्यांत पावतलो. मालदीव्स, कॉमोरीन, लक्षद्वीप जुंवो आनी भोंवतणच्या बंगालच्या खाडींचो आस्पाव जातलो. केरळ, आसाम, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशांत पावस सुरू जावपाक पावो तशी परिस्थिती आशिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसांत व्हड प्रमाणात पावस पडटलो. तशेंच कोंकण मध्य महाराष्ट्रांतल्या मराठवाडा आनी विदर्भाच्या चडशा वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
गोंयांत डेंगू व्हडा प्रमाणात पातळूंक लागला। आतां मेरेन डेंगूचे 96 दुबावीत मेळ्ळ्यात। डेंगूचे 51 पॉझिटिव्ह रुग्ण गोंयांत सापडल्यात। गोंयांत मॉन्सूना पयलीं व्हडा प्रमाणात पावस पडलो। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन डेंगू दुयेंतींचे प्रमाण वाडल्यात। पावसाच्या दिसांनी दुयेंती आनीकूय वाडपाची चिन्ह आसात। ताका लागून सध्या वखद फवारणी सुरू केल्या। भलायकी खात्याची यंत्रणा चालीक लागल्यात आनी घराघरांनी जागृती पत्रकां वाटपाचेर भर भलायकी खातें दिता। ज्या गांवांनी डेंगूचे दुयेंती मेळटात थंय घराघरांनी फवारो मारचो अशी लोकांनी मागणी केल्या। आतां मेरेन वाळपय, कानोळे, मोरपिल्ला सारक्या वाठारांनी डेंगूच्या दुयेंतींचे नोंद जाल्या। त्या खातीर भोंवतणच्या वाठारांत उदक सांठोवन दवरचें न्हय। उदक धांपून दवरल्या उपरांत जळारी जावपाक पावनात देखून घरांत उपेगाक येवपी उदक धांपून दवरचें, तशेंच सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन सरकारान लोकां कडेन केलां। गोंय राज्यान घडपी अपघातांचें प्रमाण पुराय भारताच्या सरासरी परस 4 पटीन चड आसात। केंद्रीय रस्तो येरादारी खात्यान प्रकाशीत केल्ल्या अहवाला प्रमाण गोंयांत 1 लाख लोकां फाटल्यान 109.4 लोक अपघातांत सोंपतात। राष्ट्रीय सरासरी पळयल्यार लाखा फाटल्यान ती फकत 27.4 लोक इतलीच आसा। 2016 ते 2020 हे 5 वर्सांच्या काळांत मात अपघातांत सोंपपाचें प्रमाण उणें आसात अशें दिसून आयलां। 2019 वर्सा 297 लोक अपघातांत सोंपिल्ले जाल्यार 2020 वर्सा 223 लोकांक मरण आयलें। रस्त्या वयल्या अपघातांत सोंपपी लोकां भितर दुचाकी गाडयांचो प्रमाण सगळ्यांत चड आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार हातूंतले सगळ्यांत चड अपघात वातावरण बरें आसतना म्हळ्यार पावस नासतना घडल्यात। शाहरुख खानाच्या चल्याक म्हळ्यार आर्यन खानाक क्रूज ड्रग्स प्रकरणांत क्लीन चिट मेळ्ळ्या। एनसीबीन स्टार किड आर्यन खानाक ड्रग्स केसीच्या प्रकरणाक लागून अटक केल्ली। त्या उपरांत ताका वट्ट 28 दीस बंदखणींत लेगीत रावचें पडलें। पुताक ह्या प्रकरणांतल्यान सूट मेळची म्हूण किंग खानान जायते प्रयत्न केल्ले। एनसीबीच्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीक आर्यन खान ह्या ड्रग्स केस प्रकरणांत आरोपी आशिल्ल्याचे कांयच पुरावे मेळ्ळे ना। 2 ऑक्टोबराक रातच्या वेळार मुंबय क्रूज शिपाचेर आर्यन खाना सयत हेर कांय जाणांक ड्रग्स प्रकरणांत धरिल्ले। पुराय चौकशी केल्या उपरांत आर्यन खान आनी ताच्या 5 वांगड्यांचो क्रूज ड्रग्स प्रकरणांत कसलोच सहभाग ना अशें कळून आयलें। देखून एनसीबीन तांकां ड्रग्स प्रकरणांत क्लीन चिट दिल्या। अटल सेतू पुलाचेर वाहन चालकांकडल्यान व्हड प्रमाणाचेर येरादारी नेमांचें उल्लंघन जाताना दिसता। वेगाची मर्यादा आसून लेगीत वाहन चालक अटल सेतू पुलाचेर वाहनां खूब गतीन चलयतात। ह्या कारणाक लागून पुलाचेर अपघात जातात। हाचेर नियंत्रण येवचें म्हूण येरादारी पुलिसांनी स्पीड रडाराचो आदार घेवन येरादारी नेम मोडपी वाहन चालकांक दंडात्मक कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतल्या। ही मोहीम बिरेस्तारा सावनूच चालीक लागल्या। वेग मर्यादा मोडपी वाहनांची नोंद ह्या स्पीड रडाराचेर जातली। त्या उपरांत संबंदीत वाहन चालकांक थंयच आडावन तांकां चलान धाडून दंडात्मक कारवाय करतले अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या। दुयेंसांतल्यान बरें करपाची आशा दाखोवन धर्मांतरण करपाक लायिल्ल्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी चडये शिवोले हांगासरल्या 5 पिलर चर्चीचो सर्वेसर्वा डॉमिनिक डिसोजाक अटक केल्या। कुचेले रावपी प्रकाश कृष्णा खोबरेकर आनी खोर्ली म्हापशा रावपी निखील शेटयेन पुलिशेन डॉमिनिका आड लेखी कागाळ नोंदयल्ली। दुयेंसांतल्यान बरें करपाची हायसा दाखोवन धर्मांतरण करप अशी बळजबरी केल्ल्याची कागाळींत नोंद आसा। तशेंच धर्मांतरणाक विरोध केल्ल्यान डॉमिनिकान कागाळकारांक धमकी दिली आनी धार्मीक भावना दुखयल्ल्याचें अशें कागाळींत नमूद केलां। ह्या कागाळीच्या आदाराचेर 2 गुन्यांव दाखल करून दुबावीत डॉमिनिक डिसोजाक म्हापशा पुलिशेन बिरेस्तारा उसराती ताब्यात घेतलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा। इतल्या मजगतीं डॉमिनिकाची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान अटके उपरांत ताची भलायकी तपासपाक म्हापशा पुलिशेन ताका म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। दुसऱ्यांक जादूटोणा करून दुयेंसांतल्यान बरें करता अशें सांगपी मात स्वता हॉस्पिटलांत वचून उपचार घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या।